घुम आणि माठ, घुमणारे माठ म्हटल्यार घुमट. पूण आतां कितें जालां, ही बडोवणी चड जाल्या. नाविन्यतेच्या नांवान दोनूय हातींनी घुमट बडोवप, हें घुमट वादनाच्या खंयच्याच प्रकारान म्हाका इतल्या वर्सांक मेळोंक ना, तें ह्याच 10 वर्सांक पावलां. ह्या 10 वर्सांक जे घुमटाची बडोवणी जी जाल्ल्या तें म्हाज्या उब्या आयुश्यान केन्नाच पयलीं ना. गणराज गजानन हो सिंधू आनंदाचा. आता घुम म्हटल्यार घुमटाचेर जेन्ना आमी सॉफ्ट टच म्हणजे ताका हळुवार जो आघात करता आनी तो तेज्या नंतर जो नाद उत्पन्न जाता पळय ती घुम. आनी माठ म्हटल्यार मडके, म्हटल्यार घुमणारे माठ म्हटल्याचे वयल्यान तें घुमट जालां. आतां हो घुमट म्हणजे देवळाचो कळस आसता पळय असो ताका आमी घुमटी म्हणटा पळय, तेजे म्हूण तितून कसो नाद येता हो आमच्या पुर्वजांनी तेजेर अभ्यास केला आसतलो आनी त्या घुमटाक आकारूच तसो घुमपाक जाय म्हणून तसो दिला आसतलो. म्हणजे घुम आनी माठ, घुमणारे माठ म्हटल्यार घुमट. घुमटाचो जो आकार आसा पळय पयलीं आसलेलो पळय आनी आतां आसलेलो पळय तितून व्हडलोसो कांय फरक ना. पूण ही घुमट वापरता आसतना ती एकाच आकाराची पयलीं वापरनासली, तर ती 4 आकाराची वापरताली. एकदम मोठें घुमट, मागीर मध्यम घुमट, तेज्या पेक्षा ल्हान, आनी थोडी कितें आसतालें तो मोदलो जो भाग आहा पळय तो असो चपटो आसतालो. अशें घुमट आसतालें की तो मोदलो भाग जो आसता पळय तो असो चपटो आसतालो, थोड्याचो असो गोलाकार आसतालो, थोड्याचो असो लांबट आसतालो. म्हणजे अशीं 4 प्रकारची घुमटां एकी कडेन घेवन जेन्ना वाजयता पळय आनी प्रत्येक घुमटाचो म्हणजे व्हडलें जें घुमट आसा पळय तेजी घुम एका प्रकारची, दुसऱ्याची दुसऱ्या प्रकारची, तिसऱ्याची तिसऱ्या, अश्यो 4य घुमी जेन्ना तें मिश्रण जाता पळय आनी तेन्ना जो एक नाद उत्पन्न जाता पळय तो वेगळोच आसता. म्हणून ते पयलीं आमचे जाणटे कितें करताले 4 भाशेची घुमटां वापरताले, ती ल्हान व्हडली, मोठ्या तोंडाची, बारीक तोंडाची. आनी ह्या 4य घुमटाचे 4 वेगळ्या वेगळ्या घुमटाची जी थाप येता पळय ती वेगळी वेगळी थाप जेन्ना ती मिश्र जाता तेन्ना ती थापीचो आनंदूच वेगळो आसता. आमी एकाच आकाराची जर 4 घुमटां घेवन जर वाजयली जाल्यार थापीन कितें फरक आसतलो तो. म्हणजे जशी सावंड सिस्टम आसता पळय वेगळे 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 ट्विटर आनी हे बसयल्ले आसता व्हडले ल्हान आकाराचे आनी तेजे मागीर तें मिश्रण जाल्ले नंतर ती सावंड सिस्टम कोणाक आवडटा पळय ते भाशेन ही पद्दत आसलेली. पूण आतां ती पद्दत अशी दिश्टी पडना. कशें कोणें 4 भाशेची घुमटां वापरलेली आजून नदरेन तरी ह्या तेंपाक ना. हांव जेन्ना तिसरेक आसलो पळय तेन्ना म्हाजें समेळ वादनाक सुरवात जाली. हेचें कारण म्हाजो चुलतो प्रख्यात घुमट वादक आनी आमचे सगळे ते काका जे आसलेले पळय आनी हो म्हाजो काका आसलो पळय तो तुळशीदास यशवंत फडते, हो म्हाजो खाशा काका. तेज्या सहवासान रावून एक दीस ताणें म्हाजी परीक्षा घेतली वाजेर शामेळ म्हण हांवें ती सुखकर्ताची आमची पारंपारीक आरत आसा पळय ती ताका हांवें वाजोवन दाखयली. तो म्हाका पळोवपाकूच उरलो आनी त्या दिसाच्यान जेणें म्हाका तो लागीं व्हडलो पळय म्हणजे ते सबंद तो घुमटाचो तेंचो जो बाज जो आसा पळय आमच्या जाणट्यांचो तो तितलोय म्हज्या लक्षांत हाडून तेणें दिलो. आतां गोंयांत हें घुमट केन्ना प्रचलीत जालां आसता पळय अशें लेखी स्वरुपान खंयसरूच कांय संदर्भ सापडना, आयज पर्यंत तरी कोणाकूच सापडूंक ना. आतां घुमट आतां तिचो संदर्भ तर पळोवंक गेलो रामायण महाभारत इतिहासकालीन अशी खूब सिरियल्स आमी टीव्हीर पळयता पूण थंय खंयसरूच घुमटाचो उल्लेख ना. म्हणटकूच तेज्या नंतर केन्ना पूण तो जाला आसतलो. पूण ह्या घुमटा पयलीं मादाळे वाद्य आसलेलें, ताका दोरी सायडीक घोरपडेची चामडी बांदताले आनी अशें उबें धरून ते वाजयताले आनी ते सावथ गोवा दक्षिण गोंयाक ते चड आसलेले वाजोवपी ते सायडीकूच आसलेले, हे सायडीक ते कमी आशिल्ले. आनी कालांतरान जशी जशी मनशाचे बुद्धीक चालना गेली तशें ते मृदंगा म्हणजे ते मादाळे जे आसा पळय त्या मादाळ्याच्या नंतर ते घुमटाचेर म्हणजे मृदंगा पासून खंय तबले जाले नंतर तशें त्या मादाळ्या नंतर कशी आमच्या जाणट्यांनी कशें पूण एक शक्कल लोडून ते घुमटाचो आकार दिलो. आनी तुमकां उलो सांगला हांवें पळय तो कळस जो आसता पळय घुमटाचो तो गाजता, तो बाज येता पळय तेजेर कितें कॅल्क्युलेशन जावं हिशोब करून तेंच्यानी तो आकार तो तसो दिला आसतालो. आनी दुसरी गोश्ट तुमी म्हणटा आतां गोंयचेच घुमट.
आतां ह्या घुमटाक राजाश्रय मेळ्ळो आसता आनी परत आमचे हे घुमट गोंयचे दायज म्हणून सरकारान जाहीर केल्लें आसा. पूण आमी आतां जर पळोवंक गेले कर्नाटकान मेंगलोर म्हणजे कर्नाटकान सडन ज्यो एरिया आसा पळय थंयसरूय घुमट आसता, सिंधुदुर्गानूय घुमट आसता. आतां ते कर्नाटकाचे कितें म्हणटाले आमचे घुमट, सिंधुदुर्गान म्हणटाले आमचे घुमट. पूण हे वाद्य अमक्यानूच तयार केला अशें हेजेर कोणूच दावो करूंक शकना अशें अरविंद मुळगांवकर पंडीत ताणें तबलाचेर एक पुस्तक बरयल्लें आहा. तेजेर संदर्भ काय सापडटा की खंयच्याच वाद्याचेर आपूण दावो करूंक शकना की हे वाद्य आपणें तयार केलां. हें म्हज्या वाचनान आसा. आतां हे घुमट वाद्य आतां कारवाराय वाजयता तेंची पद्दत वेगळी आहा, आमची गोंयची पद्दत वेगळी आहा, सिंधुदुर्गांची पद्दत वेगळी आसा. पूण ह्या घुमट जें आसा पळय हें घुमट आमी गोंयचे दायज म्हणटा, हांवूय मानता गोंयचे दायजूच. पूण हें आतां तीन कडेन आसा. केरळाकूय घुमट आसा पूण तें अशें लांब आकाराचें आहा खंय, कळ्ळें कितें म्हणटा तें. पूण हें जें गोंयचें हें आमचें घुमट जें दायज आसा पळय आमी आमचें गोंयचें दायजूच म्हणटा न्हू, हांवूय मानता आमचें गोंयचें दायज म्हणून घुमटाक ह्या. आतां वाद्याची निर्मिती कशी जाली हें सगळें त्या मुळगांवकराच्या पुस्तकान आसा, कशी वाद्याची निर्मिती जाली. निसर्गान आमकां हे सगळे स्वर, लय आनी ताल हे आमकां निसर्गा कडल्यान शिकपाक मेळ्ळ्या आनी तेजे वयल्यानूच ही सगळी मागीर वाद्याची, संगिताची, स्वरांची ही उत्पत्ती तेज्या नंतरूच जाल्या. आतां निसर्ग म्हणटा आमी न्ही, आतां निसर्ग कोकिळा सुद्दां ही निसर्गाची देणगीच न्ही. गाणें कशें आसचें हें कोकिळे कडल्यान शिकचें. आतां लय म्हणजे गती, स्पीड. आतां संगीताची ती कशी आसची, विलंबीत लय, मध्य लय आनी द्रुत लय ही सुद्दां आमकां पयलीं निसर्गानूच शिकोवन दिल्या. तर कशें आतां वाऱ्याची गती कशी आहा, पयलीं मंद आहा म्हणजे ती विलंबीत जाली. जेन्ना तेजे पेक्षा जोरान वारें वयता ती वाऱ्याची मध्य लय जाली. आनी जेन्ना चक्री वादळ जेन्ना येता पळय चक्रीवादळ ती वाऱ्याची द्रुत लय. हेजें कॅल्क्युलेशन करून तें सगळें संगीताची लयचें हें आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्लें आसा. आमचे लय भास्कर खापरुमाम पर्वतकर तेंच्यांनी ह्या घुमटाक खरो शास्त्राचो आकार दिलो. तर हेचें कारण कितें, ह्या घुमट वादनांचे चंद्रावळ सुवारी वादन हो जो प्रकार आसा हो खापरुमाम पर्वतकारान आपल्या शिष्यांक घेवन तो तयार केला आनी ताका तो शास्त्राचो आधार दिवनूच ताणें तयार केला. आनी ती कशी आहा तितून विलंबीत लय आहा, मध्य लय आहा, द्रुत लय आहा, ह्यो सगळ्यो लय तितून तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना तेंच्यांनी हें बसयलें ही चंद्रावळ सुवारी वादन प्रकार आनी तेन्ना तेज्या शिश्या मार्फत हेचो प्रसार आनी प्रचार जाला. मग तितून एक मलभारराव सरदेसाई आसा हें अशें म्हाज्या अनुभव आसा. आतां आडपय चंद्रावळ सुवारी वादन आसा, दोंगरेरूय आसा, सावय वेऱ्याय आसा. पूण आडपय जो प्रकार आसा पळय चंद्रावळ सुवारी वादनाचो हांवें 25 वर्सां पयलीं आयकल्लो, आयज पर्यंत तो तसोच आसा. 25 वर्सां पयलीं तेंचें हांवें घुमटा आरती वादन पळयल्लें, आयज पर्यंत तेंचें तशेंच आसा. पूण हांव अभिमानान सांगूंक शकता की सबंतर जर गोंय भोंवलें जाल्यार घुमटाची खरी परंपरा जपोवन दवरपाचें काम आडपयकारांनी केल्लें आहा. परफॉर्मन्स म्हणजे कितें, हांव जेन्ना स्टेज परफॉर्मन्स घुमटाचेर हांवें एकदांच केल्लें. गोमंतक मराठी अकादमीचे कितें पूण मेळावो आसलेलो तेन्ना ते चंद्रावळ सुवारी वादनाचो प्रकार वाजयल्लो आनी ते म्हाका खूब जाणांनी अप्रिशिएट केल्लो तांणी, खूब म्हणजे खूबच जाणांनी. आमी ती बरी वेशभूषा ती सत्री देवाची ती घेवन आमी बरें हें केल्लें. आतां हो चंद्रावळ सुवारी वादन प्रकार जो आहा पळय, आतां सुवारी सू म्हटल्यार बरी खबर आनी वारी म्हटल्यार वरात. म्हणजे खंयची एक बरी खबर घेवन वयता ती वरात आनी ते वराती बरोबर हे गायन प्रकार केल्लो. म्हणजे हे भगवान विष्णूचेर आधारीत ते सगळें आसा ती, कळ्ळें न्ही. आनी ही चंद्रावळ सुवारी आहा पळय ती शिमगोत्सव काळान नाट्य मंडपान नाटक सुरू जावच्या पयलीं अर्दें वर पावूण वर कदाचित 1 वरभर पयलीं ती वाजोवपाची प्रथा आयज पर्यंत आसा. आतां चंद्रावळ म्हटली की तितून मोनी चाल येयली. मोनी चाल म्हटल्यार कांयच म्हणिनासतना जें वादन केलें जाता ताका मोनी चाल म्हटल्यार. तेज्या नंतर नमन आसा, म्हणजे देवाक नमन घालता न्ही पयलीं कसल्या काम्याचें नमन घालता तें नमन आसा. मागीर चंद्रावळीची 4 कडवी आसा
मागीर परत चाल म्हणून आहा तो गायन प्रकारूच आसा आनी वादन प्रकारूय आसा. चाल म्हणून आसा. तेज्या नंतर पदां आहा, उठ्ठी पदां आहा, घुंवती पदां, अशी खूब पदांचे प्रकार आसा. आनी तेज्या नंतर निमणो प्रकार जो आसा पळय ताका खाणपद म्हणटा. आनी ह्या खाणपदा पयलीं फाग म्हणून एक जो प्रकार गायन प्रकार आसलो तो गायन प्रकार सद्या लुप्त जाल्लो आसा. हांवें खूब प्रयत्न केल्लो की तो खंय पण आत्मसात करचो, पूण म्हाका खंयच तें सापडलें ना. आतां घुमट शास्त्र शुद्धतीन कशें वाजयता म्हणशीत न्हू, आमच्या पुर्वजांनी जें घुमट वाजयलां पळय तें शास्त्रानुरूपच वाजयल्लें आसा. आनी तें शास्त्र जेणे कोणें घेतलें घुमट वादनाचें तोच त्या भुरग्या पर्यंत तें शास्त्र पावयतलो. आनी जेणे कोणें घेवंक ना तो आतांचे ते पिळगे कडेन तो दिवंकच शकना. तो आपलो नॅचरल टॅलंट दिता. आतां चंद्रावळी नंतर कालांतरान हें घुमट आरतीन येयलें आनी हें तेंच्यांनीच केलें. तरी गणराज गजानन हो सिंधू आनंदाचा, ह्यो पयलीं जाणटेचे आंग याद म्हणलें. पूण हें शास्त्रांनी न्हू हो दिप्त्यंती ताल विलंबीत लयचेर म्हणटाले ते हेजे दुगूण करताले. दुगूण म्हणजे मध्य लय, चौगूण करताले, द्रुत लय करताले. पूण हे लयचो जो फरक आसा पळय हो आतांच्या आरतींनी आतां अनुभव मेळना. आमची आतांची जी पिळगी आहा तांकां जो मार्गदर्शन जो कोण करणारो आसा पळय तिजे कडेन जर हें पयलीं जाणट्याचें शास्त्र आसलात जाल्यार तें आयचे पिळगे पर्यंत पावतलें. नाजाल्यार हे अदमास पंचे दावोदशी 22 पंचे दावोदशी पाडांग गुजे कितली पंचे दावोदशी कोण येना ताका म्हणटालो तो अदमास पंचे दावोदशी. पूण जिचे कडेन कोणा कडेन 22 पंचे दावोदशी आहा पळय तो अवश्य ह्या आयताचे पिळगे कडेन हें शास्त्रोक्त ज्ञान पावोवंक शकता. तितून आसा थोडे. ह्या फिल्डान जर तुमी काम करतले, भुरग्या कडेन दिवपाचें काम करतले जाल्यार स्वता पयलीं स्वर ताल लय हे तिनूय जाणून घेवपाक जाय. कित्याक पयलींच्यो ज्यो आमच्यो घुमटाची आरती चलताले पळय हे तिनूय लयचो खंय पण फरक दिसतालो. पूण आतां तें खूब कमी दिसता. आतां घुमट वाजोवप आनी घुमट बडोवप हितून फरक आहा. आतां आमचे पयलीं जाणटे आसलेले पळय ते घुमट वाजयताले आनी ते वाजयता आसतना जो नाद जी गोडी थंय उत्पन्न जाताली पळय त्या टायमार जे कोण पयस आशिल्ले प्रेक्षक जावं लोक म्हूण ते थंय आकर्शिले जाताले. इतले तितून भारदस्तपणां आसताली. पूण आतां कितें जालां ही बडोवणी चड जाल्या आनी ते घुमटाची ते आरती सुरवात जाल्यो की फुड्यान आसलेले लोक पयस जाल्ले. कित्याक आतां चडशे जाणांक बीपी आसा, बीपी प्रॉब्लेम आहा आनी तो तेजेर परिणाम जाता म्हणून ते फुड्यान कोण बसना. घुमट जेन्ना आमी वाजयतलो आमी जेन्ना भुरग्या कडेन कसो खेळटा भुरग्याच्या फाटी वयल्यान कसो मायेन हात घुंवडायता तसो त्या घुमटाचेर तो मायेन हात घुंवडावंक जावो. मायेन ते वाजोवपाक जाय. काळजांतसून ते उमेदीन ते वाजोवपाक जाय. पूण ती आतां खंय पण कमतरता दिसता त्या ह्या माध्यमांतसून ती खंय पण ती कमतरता दिसता. घुमटाची ओरिजिनलिटी जी आसा पळय ते उबे रावन वाजोवपाची. कित्याक ती घुमटाची जी बांदावळ जी आसा पळय ती त्या प्रमाणे रचना केल्ली आहा तेची. हांवें बारीकसाण केल्ली आहा तेची. दावे सायडीक असो हात धरपाक त्या ल्हान तोंड जें आसता पळय ताका एक खाच आसता हें करंगळीचें बोट धरपाक आनी ही बोटां अशी भायर धरपाक. दुसरी खाच आहा पळय ती दोरी बांदल्या नंतर ती कशी उरपाक जाय ती एक खाच आहा. म्हणजे रचनाच कशी केल्या पळय तेंच्यांनी. उबे रावन वाजयतलो जाल्यार ती रचनाय तशी जावपाक जाय न्हू. आनी उजवे सायडीक जें तोंड जें आहा म्हणजे ते चामडे जे बांदता पळय ते सायडीक चामडे बांदपाची एक खाच आसता आनी दुसरी खाच जी आहा पळय ती दुसरी दोरयेचे थंय बांदपाक. म्हणजे जेणे करून तें गळ्यान घालून तें वाजोवंक मेळपाक जाय. आनी गळ्यान घालून जेन्ना आमी तें वाजयता आतां गळ्यान घालप म्हणजे फुलांचो हार कसो घालप न्हू. ह्या काळजा कडेन ह्या काळजाचे जे ठेके बसता पळय त्या ठेक्याचे तेजेरूच ते घुमट वाजपाक जाय म्हणून ह्या आमचे जाणटे वाजयताले पळय ते गळ्यान घालून अशें घालून त्या ह्या काळजा कडेन उरताले. म्हणजे अशी पद्दतूच तेजी तशी आहा. जेन्ना ह्या स्पर्धा जेन्ना सुरू जाल्यो पळय तेन्ना ती बसून वाजोवपाची पद्दत सुरवात जाली. जाल्यार तितून खरें शास्त्र म्हणटा तें उबें रावन घुमट वाजोवप. बार्देसान आजुनूय उबें रावन घुमटां वाजयता. बार्देसान आजुनूय उबें रावन वाजयता. आमच्या थंय आजुनूय उबें रावन वाजयता. आतां घुमटा आरती आहा पळय ह्यो पयलीं फक्त चवथी पुरतेच वाजयताले. कालांतरान कितें जालें सगळे भुरगे शिकले
कालांतरान ते देवळांनी पावले. देवळान समज खंयचो वारो येता ते देवळांनी पावले. देवळांनी आरती करता, भजन केल्या नंतर आरती घुमटांनी करता. भुरग्याची उमेद म्हणजे आतां कितें जाला, चवथीक घुमट वाजोवन भुरग्याची उमेद भागना म्हणून ते कितें जाला, आतां ताका 12 म्हयने घुमट गोंयांत वाजता आमच्या. आनी तुमी म्हटलें न्ही पालखे बरोबर घुमटाच्यो आरती वाजयना. पालखे बरोबर तो चंद्रावळ सुवारी वादन जो प्रकार आसा पळय तो वाजयलो जाता. शिगम्याक तुमकां सांगलें न्ही मदूं हांवें की शिगम्याक प्रत्येक गांवांनी शिगम्याक नाटकाचो महोत्सव आसता. तें नाटक सुरू जावच्या पयलीं अर्द वर पावण वर ती वाजयता. म्हणजे म्हाज्या मास्तरान म्हाका हें सांगलां आनी तें वाजोवपाचें कारणूय सांगलां. तेन्ना कितें आसलेलें, नाटक कितल्यांक सुरवात जातलें, अमक्या टायमाक जातलें, म्हणजे लोकांक घरा कडसून अदमास मेळनासलो. जेन्ना सुवारी वादनाक सुरवात जाली की लोकांक कळटालें की बाबा नाटकाक सुरू जावपाचो वगत जालो. आनी आतां हे सुवारी वादन म्हटलें न्ही, आतां सुवारी वादन तुमकां सांगलें कितें हांवें, मोनी चाल. आतां ही मोनी चाल हो प्रकार जो आहा तो कित्याक वाजोवप, म्हणजे मोनी चाल आसा पळय ते एक वॉर्मअप जावप. आतां बॉम्बे लँडेच्यो बशी आसता पळय, ते बस स्टँडार पळयात तुमी 15-20 मिनटां पयलीं चालू केल्ले आसता. कित्याक ती इंजीन गरम जावपाक जाय म्हणून आनी वाटेक कितें चडाव बी मेळटा तो सहजरित्या येवपाक जाय. ही एक गोश्ट जाली. आनी ही मोनी चाल वाजोवपाचें दुसरें कारण आसा. दुसरें कारण म्हणजे कशें आहा, आतां चंद्रावळ सुवारी वादनान जें आमी घुमट वादन करतले तेजें रिविजन करप. म्हणजे जितलें तूं कितें वाजयतलो पळय तितलें एकदां मोन्यापणांनी वाजोवप. आनी हें इतलें वाजयलें काय ना लोकांक कळटा की थोडे लोक कशे आहा, मोनी चाल आयकुपाचें आसता. थोड्या लोकांक कितें आसता, चंद्रावळ म्हणटा ती आयकुपाची आसता, खाणपत म्हणपाचें आयकुपाचें आसता. म्हणजे हें मोनी चाल सुरवात जाली की लोकांक कळ्ळें की लोक थंय बेगीन येवन बसप. कित्याक फुडें चंद्रावळ आसतली आनी चंद्रावळ वाजल्या नंतर मागीर नाटक सुरू जातलें. आतां ह्या बदलत्या काळान घुमट बदलात गेला. केन्ना गेला तर ह्या 14-15 वर्सांकूच गेला. तेज्यान पयलीं बदलोंक नासलें. आमच्या ज्या जाणट्याची जी कितें परंपरा आहा पळय तीच सगळ्यांनी फुडें येयल्ली. आनी ह्या 14-15 वर्सांक कितें जाला, भितर नाविन्यतेच्या नांवार खंय कितें ती फकाणाच केल्ली कशी दिसता ती. आतां नाविन्य म्हटल्यार कितें, आतां घुमट खंय वाजलें तुमकां सांगलें, चंद्रावळीन वाजलें, सुवारीन वाजलें, दुसरें घुमटा आरतीन वाजलें, जागरानूय घुमट वाजयता. पूण आमी जेन्ना नाविन्य करतले पळय तर हेंच घुमट आनी शामेळ घेवन एखादें नाट्य संगीत तबल्याचे बाज घेवन वाजताले आमी तें नाविन्य करपाक जाय. एखादें समज आतां भजन पकवाजी थाटान आमी भजन, म्हणजे कोणाकूय दिसपाक जाय की घुमट आनी शामेळ वाजता तेन्ना तो एक पकवाजूच वाजता कसो दिसपाक जावो, हें नाविन्य करपाक जाय. आतां तुमकां सांगता नाविन्य, आतां अभिजात नाट्य संगीत आसा. कितले वर्सांत आमी जावच्या पयलींच्यान तें चलोन येयलां. गोंयांत आमच्या पंडीत ना तें बदलपाक, तितून नाविन्य करपाक, पूण कोणें केलां आयज पर्यंत कोणें करूं ना. मनोहर बुवाचें भजन आतां चलता, स्पर्धा चलता, पूण तितून सुद्दां खंयच कांय नाविन्य ना. फक्त प्रत्येक जाण जे मास्तर जे भजन शिकयता पळय तांचो आपलो गाण्याचो जो बाज आसा पळय त्या बाजान नृत्य अभंग बसयता, पूण ते पारंपारिकतेन खंयसरूच कांयच नाविन्यता दिसून येना. पूण ह्या घुमटा आरतीनूच हे नाविन्यतेच्या नांवान हेंकां हो कोणें अधिकार दिला? पूण आतां भजनान तांकां कोणें अधिकार दिवना, हेंकां फक्त घुमटांनीच दिला काय फुडलें कांयच कळना म्हणून ह्या कितें पूण करप जाय म्हणून हें करता. आतां कासाळें वाजयता आसतना कासाळें वाजयता तें कासाळें वाजो कशें, पूण तें कासाळें वाजयतना हाडून शामेळचेर हाडून थापप न्ही तें, ही पद्दत न्हू ही. हो पोरकटपणां जालें न्ही. शामेळ वाजयतना ताका खंयचेच एका बोटाचो टच जावपाक जायना, स्पर्श जावपाक जायना, ही शामेळ वादनाची परंपरा. पूण आतां कितें जालां, एक बोट ते शामेळचेर दामता आनी कूक 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 म्हणजे ते ऑर्केस्ट्रान बीन वाजयता पळय तशें. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, शामेळ वाजयतना जो नाद उत्पन्न जाता तेजे बोल आसा, तो कूक 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 करून तो बोल नाच मुळानूच ना, खंयसरूच नाच तो शास्त्रांत सापडात ना. हांव सांगता ही सापडना म्हणून, तर म्हाका इतल्या वर्सांक सापडना हो आतांच खंयचो तयार जालो. दुसरी गोश्ट, नाविन्यतेच्या नांवान दोनी हातींनी घुमट बोडोवप म्हणटा ताका, ते वाजयता म्हणटा ताका बोडोवप म्हणटा. हें घुमट वादनाच्या खंयच्याच प्रकारान म्हाका इतल्या वर्सांक मेळोंक ना, ते ह्याच 10 वर्सांक पावलां. म्हणजे तुमचे कडलें घुमट वादनांचें जें कितें नॅचरल जें तुमी कितें आत्मसात केल्लें आहा तें सोंपलां म्हणून तुमी ह्यो
उठाठेवी करता आसतले अशें म्हाका दिसता. पूण हें नाशिल्लें हाडून भितर घुसोवंक जायना. घुमट वादनाची परंपरा जी आमची जाणट्याची आहा पळय तीच आमी फुडें आमचे पिळगेक दाखोवपाक जाय. आतां घुमट परंपरा म्हणटा ती पारंपारीकता तुजो भास जो आसा पळय तो टिकपाची आयज नितांत गरज आसा. म्हणजे इतल्या आतां घुमट वादन हें केन्ना सुरू जालां आसतलें पळय कोणाक खबर ना. पूण ते त्या काळान एक घुमटाची पद्दत कशी आसली ती ही आयच्या पिळगेक कळपाक जाता. आमी दाखोवन दिवपाक जाय न्ही. पूण हें आतांचें हें धुमशाणें हे पिळगे कडेन दितले आमी काडून कितें पूण बरें दिवंक जाय. म्हणजे हे शास्त्र शुद्ध म्हणजे आमचो संजय गांवकार एक आसा, मागीर सावयवेऱ्या प्रकाश नायक आसा, आमच्या पेडण्या बाबा विठोबा बाबा सावळ देसाय आशिल्लो आतां ते ना. ते घुमट वाजयताले आनी कासाळें पळय म्हणजे उबे रावन जेन्ना वाजयताले पळय तेन्ना म्हाका तांचो म्हणजे म्हाजो चुलतो हो दिसतालो, काका म्हाजो हो दिसतालो. म्हणजे तो वाजयतालो पळय म्हणजे म्हाज्या काकाची आनी तेजी पद्दत उबे रावन सामकें म्हणजे घुमट अक्षरशः तांकां भियाता अशें कशें दिसतालें, असो भास जातालो. पूण ते इतले म्हणजे दिसताले की अशें फोर्सान वाजयता पूण नाजूक स्पर्श घुमटाचेर करताले ते, बडय नासले. हें म्हाजें सामकें हांवें प्रत्यक्ष म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या. बडयल्ले घुमट केन्नाच पळोवंक ना. ह्या 10 वर्सांक जे घुमटाची बडोवणी जी जाल्ल्या ते म्हाज्या उब्या आयुश्यान केन्नाच पयलीं ना. हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमी नाविन्य कितें पूण करात, पूण आमच्या जाणट्याची जी परंपरा आहा तिजें जपणूक करा, तिजें जतनूक करा. ती परंपरा भुरग्यां कडेन दिया आनी ती परंपरा दिता आसतना शास्त्र शुद्ध पद्दतीन तेंचे कडेन दिया. आनी तुमी जर शास्त्र पद्दतीन जर तेंचे कडेन दितले जाल्यार तुमीच कोणा कडल्यान पूण तें आत्मसात हें पयलीं करचें पडटलें, मागीर भुरग्यां कडेन दिवचें पडटलें. कित्याक आयज पर्यंत हांवें तेंच केल्लें आसा, जाणट्या कडल्यान आत्मसात केल्ल्या. चंद्रावळ सुवारी प्रकार हो हांव म्हाजो मास्तर नारायण जल्मी तेजे कडल्यान आत्मसात केला. तेंचे कडल्यान आत्मसात करून ही गुरुविद्या म्हाजे पदराक जी कितें आसा पळय ही सगळी गुरुविद्या, नैसर्गीक कितेंच ना. आनी मागीर तेच्या कालांतरान हांव जेन्ना तबलें शिकलो पळय मारुती कुड्डीकरा कडेन तेन्ना तबल्याची ताल मात्रा ह्यो मात्रा म्हाका हांगसून खूब उपयोगाक पडल्यो. आनी तेजेरूच हांवें सगळीं वाद्यां आमची गोंयची जी लोकवाद्यां आहा तुमी म्हाका खंयच्याय लोकवाद्याचें नोटेशन सांगा हांव तुमकां रोखडेंच तयार करून दिता. शामेळ म्हणा, कासाळें म्हणा, ढोल म्हणा, नगारा म्हणा, घुमट म्हणा, सगळ्या वाद्याची नोटेशन हांव तयार करता. हांवें एक अभ्यास केला, सोदून काडला. ती नोटेशनां तयार करतना म्हाजे हे दोनूय दांत अशें अशें करून झल्ल्या. ती नोटेशन तयार करता आसतना हेडेक खूब हेडेक. पूण एक तयार जालें की फुडलें नोटेशन करपाक म्हाका तितलीच उमेद येताली, तितलीच म्हाका फुडलें करपाक. म्हणजे तें जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना आमी तें नोटेशन वाजयता तेन्ना ती म्हाका खूब उमेद येताली. अशें करून 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 अभ्यास करून 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 हांव फुडें पावलो. पूण जाणट्याचें आमच्या पुर्वजाचें मन दुखतलें असलें केन्नाच आयज पर्यंत तरी करूंक ना आनी हेज्या फुडें हांव केन्नाच करचो ना.